उदरगतीच्या नांवान म्हापशांतल्यो शेतजमनी काबार करपाक दिवचे नात म्हूण बोडगेश्वर शेतकरी संघान शिटकावणी दिल्या। शेतकारांनी आता ग्रीन ट्रिब्युनलात वचपाचें थारायलां। म्हापशेच्यो शेतजमनी ताब्यात घेवन सरकार शेतकारांच्या पोटार पांय दिता म्हूण संघाचो आरोप। पीडीएत गेल्यार ऑफिसर आपालिपा करता। उपमुख्यमंत्री आनी उत्तर गोंय पीडीएचे अध्यक्षा आड संघान बोवाळ मारपाक सुरवात केल्या। आज पीडीएन गेला एकटो ऑफिसर ना, कोर्टाक गेला मुद्दम खाली आहा पीडीए। आज आमी येता म्हणून तांकां कळ्ळें आनी तेंच्यांनी बेगीन बेगीन शटर बंद केल्यात आनी खंय तरी गेल्यात ते। आतां आमी वचपाचें कोणा कडेन? आयज डेप्युटी कलेक्टराक आमी नोटीस दिली, कलेक्टराक नोटीस दिली, सगळ्यांनी आमकां सांगलें कितें आमी तुमकां सहकार्य करता, पूण शेतांनी माती घालप चालूच आसा, दादागिरी करता। हे सरकार जे आसा, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ते एका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पडटा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंदर तो हे सगळे लुटोवपाचो प्रयत्न करता आनी म्हापशान कन्स्ट्रक्शन हाडून करता, तो आमकां फटोवपाचो प्रयत्न करता। आजून हांव परत परत सांगता, म्हापशेचो आमदार आमकां खंय तरी फासाक लावपाक करता। मायकल लोबो जो आसा हो चेअरमॅन आसा पीडीएचो, कांदोळीच्या लोकांक लागून तूं धांवता आनी म्हापशेची जमीन जर तूं खावपाक वयता, पूण मायकल लोबो जो करता हे सारकें करता हे तेणी स्वताच्या मनाक विचार करपाचो। ताका बरे अवॉर्ड मेळ्ळ्या, बरो एमएलए बरें काम करता आनी अवॉर्ड मेळवला। तितून म्हाजें अशें म्हणणें आहा की मायकल लोबोन हितून बरो जर एमएलए आहा तर शेतकारांक तेणी न्याय दिवपाचो। शेतकार खंय आता एनजीटीन वतले। पीडीएन ते आमकां सांगता की तुका 5 रुपया ना 10 रुपया मेळटले म्हणून। तूं करे म्हटलें, आमी म्हटलें चॅलेंज आहा तुमकां, आमी हेच्या फुडें आयज स्पेशल सांगता, आमी पुणा हरीत लवाचो कोर्ट आसा, ग्रीन ट्रायब्युनलचो कोर्ट आहा, ताका आमी वयतले आनी तेजी स्टे घेतले 100%। आनी जी शेतां जी आहा ती शेताचे आमी हे करतले, कित्याक म्हापसा शहर जे आसा हे डोंगराचे पायथ्याशी बसलेले आसा, पोनाक अशें बसलेले आसा, ते उदीक जे आहा उदकाक खंयच वचपाक वाट ना। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। लायटीचें खातें हायटॅक जालां। खात्यान नवी 110 केव्ही लायन घालपा खातीर हेलिकॉप्टरांचो वापर करपाचें थारायलां। थिवी, फोंड्या, पालसरे ते कदंब सबस्टेशना मेरेन डबल सर्किट लायन घालपाचें काम सुरू केलां। कंत्राट पुणेच्या स्टरलायट टॅक्नॉलॉजीज कंपनीक दिलां। कंपनी दिल्लीच्या ग्लोबल व्हेक्ट्रा हेलिकॉप्टर्स कंपनीची हेलिकॉप्टरां वापरतली। सध्या एक हेलिकॉप्टर हाडून अस्नोडा लागसार दवरला। ही हेली टुरिझमाची तयारी न्ही, ताचो आनी हाचो कांयच संबंध ना। सकाळ फुडें अकस्मात ह्या हेलिकॉप्टराक पळोवन अस्नोडचे लोक मातशे अजाप आनी आबुजूय जाल्ल्या भशेन जाले। मात हें हेलिकॉप्टर टुरिस्टांचें न्ही, हेलिकॉप्टर लायटीच्या खात्याचें काम करपाचें। हाय पावर लायनी घालपा खातीर लायटीचें खातें आतां हेलिकॉप्टर वापरतलें। थिवी, फोंडे, पालसरे ते कदंब सबस्टेशना मेरेन डबल सर्किट लायन घालपाचें काम सुरू केलां। कंत्राट पुणेच्या स्टरलायट टॅक्नॉलॉजीज कंपनीक दिलां। कंपनीन दिल्लीच्या ग्लोबल व्हेट्रा हेलिकॉप्टर कंपनीची हेलिकॉप्टर सर्व्हिस घेतल्या। लायटीच्या खात्यान नवी 110 केव्ही लायन घालपाक हेलिकॉप्टर वापरतले म्हूण पब्लीक नोटीसूय काडल्या। काम 3 फेब्रुवारी ते 31 मार्च मेरेन चलतलें। अस्नोड्या हेलिकॉप्टर हाडून देवयला। नवे केबल ओडपाच्या कामाची तयारी सुरू केल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी दिवचलच्यान उदय परब। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।